जुवारीनगर वाठारांतल्या एमईएस विद्यालयात कडल्या रस्त्याक कुशीक अतिक्रमण करून दुकानां बांदल्यात। तशेंच लोक रस्त्यार गाडयो पार्क करतात, हाका लागून पासार जावपी आनी गाडयो चलोवप्यांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा। ह्या प्रकरणाची हांव येरादारी पुलीस आनी हेर संबंधी खात्या कडेन अधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा करतलो आनी ह्या प्रस्नाचो सुटावो बेगोबेग करतलो अशें आश्वासन कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोनियो वाझान दिलें। आयतारा एमईएस महाविद्यालया कडल्या रस्त्याक दोनूय वाटेन गाडयो पार्क केल्ल्या वाठाराची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। कॉलेजीचे पंच संतोष देसाई तसेच बाकीचे सगळे आमचे सुर्यानगरचे लोक जे म्हाका मेवले आनी म्हाका ताणें इन्स्पेक्शनाक आपयलो कित्याक हांगा जायते ट्राफिकाक लागून जायते प्रॉब्लम जाता आनी हांवें परत आतां पळयलां आनी म्हाका दिसता परत आतां जायती डिफिकल्टी आसा जे भुरग्यांक कॉलेज आसा मागीर लोक इतलो हें जाला प्रॉब्लम जाता ट्राफीक सारकी जाम जाता ताका लागून हांवें सगळे तांचे कितें ग्रेवन्सी कितें आहा तें आयकून घेतल्या ते रोडाचे भरपूर प्रॉब्लम आसा हांव ते आमचे PWD ऑफिसर तशेंच तांचे उदकाचेय प्रॉब्लम आसा आमचे PWD वॉटर डिपार्टमेंटाक तेजे ऑफिसराकूय आपूण एक दिसाक हांव तें सगळें कितें आसा तें आमी बसून सगळे बसून तें सॉर्ट आवट करपाक जाय। हांगाय आमचे जें जंक्शन आसा एमएस कॉलेज त्या हायवेचें जंक्शन आसा थंयसरूय भरपूर हांगा प्रॉब्लम जालो आसा। हांव पळयता हाचेर कितें जाता हाचेर कितें करून आमकां सॉर्ट आवट करून आमची ट्राफीक जे जाम जाता आनी म्हाका दिसता हायवेर येवन ट्राफीक जे शॉपाक लागून ती शॉपां आसा फिश कावंटर आसा बाकीचे बेकरी आसा हांगासर लोक पार्किंग करता आनी पार्किंग केलें म्हणटकच ताका स्पेस नासतना स्पेसी भायर येवन लोक रस्त्यार येवन हांगासर पार्किंग करता हें तितलेशें बरें दिसना। म्हाका दिसता हाचेर कितें करून आमी सोल्युशन काडून जे आमचे ऑफिसर आसा ताका हाडून जावं आमचे RTO आसा ट्राफीक पुलीस आसा ताका हाडून हाचें कितें सोल्युशन म्हाका काडपाक